नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. समग्र शिक्षा खाला 859 सुवातेचेर जातली कंत्राटी पद्दतीन भरती. हातून 700 सुवातो मुळाव्या शिक्षकांच्यो, 30 कला इन्स्ट्रक्टर, 130 NFFU शिक्षकांच्यो आसात. हाका लागून 26 ते 30 मे मजगती पर्वरेच्या शिक्षण खात्याच्या कार्यालयान सरळ मुलाखती जातल्यो म्हणून माहिती मेळटा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान समग्र शिक्षा अभियाना मार्फत टिचरींचे पोस्ट काढलेला ते म्हटल्यार 859 पोस्ट आसा. हातूंतले 700 जे पोस्ट आहा ते टिचर्स आहा त्यांच्या खातीर राखीव दवरलेले आसा. त्या भायर 30 कला इन्स्ट्रक्टर यांच्या खातीर राखीव दवरलेले आसा. मागीर 129 हे पोस्ट आहा ते NFQI यांच्या खातीर शिक्षा खातीर राखीव दवरलेले आसा. आनी ही जी ह्या इंटरव्यू आसतली ती डायरेक्ट आसतली आनी ती पर्वरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटात आसतली. 26 मे ते 30 मे पर्यंत पर्वरी हांगासर जातली. ताका लागून जे इच्छूक उमेदवार आसा तेंच्यांनी डायरेक्टली एज्युकेशन डिपार्टमेंट वचून 26 ते 30 मे पर्यंत डायरेक्ट आपली इंटरव्यू दिवपाक शकता. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. गोंय आनी उत्तर कर्नाटकान कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान वादळी स्थिती तयार जाल्या. ते फाटभुंयेर MPन मुरगांव पोर्टावेले ऑपरेशन स्थगीत केला. परिस्थिती सुदार जाय मेरेन बंद म्हण माहिती. दर्यांत आशिल्ल्या दर्यातडीक येवचे म्हण निर्देश. आयज आमी आसा सड्यार आनी आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडून येता हो आख्खो मुरमुगांवचो पोर्ट. सद्याक आमकां हेंय दिश्टी पडून येता की खंयी कसल्योच बोटी आमकां दिश्टी पडना. आनी हाजें मुख्य कारण म्हणजे एक रिसंटली एक आयिल्लो सायक्लोनाचो अलर्ट. IMDन एक सायक्लोनाचो अलर्ट दिल्लो खंय तरी गोंयाचे आनी कर्नाटकाचे नॉर्थ कोस्ट लायनीचेर एक सायक्लोनीक फॉर्मेशन जाल्लें 21 तारखेक. आनी ताका लागून MPटीन खंय प्रिकॉशनरी मेजर घेतिल्ले आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की MPटीन सगळें ऑपरेशन आपलें बंद करून दवरिल्लें आसा. आनी ज्यो बोट्यो लागिल्ल्यो बर्थ नंबर 6, 7, 8, 10, 11 हे सगळे बर्थाच्यो ज्यो बोट्यो आसा तांकां खंय भायर दर्यान वचपाक लायिल्लो आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की जेन्ना एक सायक्लोनीक फॉर्मेशन जाता तेन्ना खंय एक लो प्रेशर एरिया जाता एक 12 वरां खातीर. आनी तेन्ना खंय करंट भरपूर स्ट्रॉंग आसता. आनी हाका लागून एक प्रिकॉशनरी मेजर घेवपाक लागून MPटीन एक सर्कुलर काडिल्लो आसा. त्या सर्कलाच्या हिशोबान सगळ्यो बोट्यो आसा तांकां खंय ज्यो व्हडल्यो बोटी आसा तांकां खंय दर्यान वचपाक लायल्या. आनी ज्यो बारीक बोटी आसा बार्ज जावं ज्यो होडयो आनी कॅनोज बी आसा तांकां खंय टायट मुरींग रोप घालून एक शेल्टर्ड एरियान रावपाक लायिल्ले आसा. सद्याक तरी सगळे ऑपरेशन हांगा सस्पेंड केल्ले आसा. आनी सगळ्यो बोट्यो ज्यो आसा हांकां भायर दर्यान व्हरपाक लायिल्ल्यो आसा. जे आमी सुत्रां कडेन विचारलें तांच्यांनी आमकां सांगलां की जेन्ना एक सायक्लोन येता आनी एक रफ करंट जेन्ना जाता ह्यो बोट्यो खंय जे मुरींग रोप आसता जे दोरयो बांदता बोटीक ते खंय तुटूंक शकता. बर्थ डॅमेज जावंक शकता. बोट आपटून डॅमेज जावंक शकता. आनी हाका लागून एक प्रिकॉशनरी मेजर घेतिल्ले आसा. जे व्हडल्यो बोटी आसता खंय ते सायक्लोनाच्या टायमाचेर दर्यान खंय सेफ आसता. हाका लागून खंय एक मोठो स्टेप घेवन सद्याक तरी सगळे ऑपरेशन्स MPटीन बंद करून दवरिल्ले आसा. आनी ह्यो ज्यो मोठ्यो बोट्यो आसा व्हडल्यो ज्यो बोट्यो आसता तांकां सगळ्यांक भायर वचपाक लायिल्ले आसा. आनी MPटीन सांगलां की जे तांचे बर्थींग चार्जीस जावं अनबर्थींग चार्जीस जे आसता ताका खंय MPटी आपूण पे करतले. आनी खंयचेच बोटीचे ओनराक जावं खंयचे एजन्सीक ताजो खंय एक्स्ट्रा बर्डन येवचो ना. पूण सद्याक हे जे मेजर्स घेतिल्ले आसा इज ओन्ली फॉर सेफ्टी ऑफ नॅविगेशन. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. सावयवेरें आंबाड्याचें झाड पडून एकटी बायल जाली जखमी. घराचेर झाड पडून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. जखमी बायलेक हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. घरावेले झाड कापपाचें काम उजो पालोवपी दळ करता म्हूण माहिती मेळटा. गोंयांत उटंगराचो पावस. ऑरेंज अलर्ट जाहीर. मजगती वाऱ्याच्या नेटान गोंयच्या साबार वाठारांनी झाडापेडां हुमटून पडपाचे प्रसंग वाडल्यात. सावयवेऱ्या घराचेर झाड पडिल्ल्याची अशीच एक घडणूक घडल्या म्हूण माहिती मेळटा. घराचेर झाड पडून एकटी बायल जखमी जाल्या. तिका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला पूण घराचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. राती गोंयभर उटंगार. घोग्यांनी पावस, नेटाचे वारे, जगला गडगडान कितल्याशाच वाठारांनी बुट्टी मारली. झाडां पडून घरां, गाडयेचें लुकसाण. कांय वाठारांनी लायटीचे खांबे पडले. हवामान खात्याचो आज रेड, फाल्यां परा ऑरेंज आनी 24 ते 27 मे मेरेन येल्लो अलर्ट. फाटल्या 48 वरांत कांय वाठारांनी 10 इंच मायज पावस वता. जो हमने आज के बुलेटिन में बोला था कि मानसून इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक तक हम उसको देखते 5 to 6 डेज में देर आर गुड चांसेस कि मानसून एडवांसमेंट होने का है. और केरला एंड केरला के आने के ऊपर देन इट विल रीच टू द गोवा एंड अदर स्टेट. सो वी आर होपफुल कि हम जल्दी आपको बता पाएंगे कि मानसून कब आएगा. बट एज पर वी हैव सेड कि नेक्स्ट 5 to 6 डेज देर आर फेवरेबल चांसेस कि मानसून का जो ऑनसेट है और केरला विल होपफुली एबल टू डिक्लेअर. मंगळारा राती पुराय राज्यात पावसान बरोच धुमाकूळ घातलो.
सगळीकडेन उदक भरिल्ल्यान हुवारा भशेन परिस्थिती आयिल्ली. मात ह्या पावसाचो खंय पणजे शाराचेर कांयच परिणाम जावंक ना म्हण महापौर रोहित मोन्सेरात उलयलो. About the monsoon, we are ready for Nothing happened in Panjshir. You see, Mafia. See, last time yesterday train there was no major issue anyway. Also. Only in that Miramar circle, there's one drain estimate that is being prepared through PWD for the drain from Miramar circle till Bal Bhavan. So that should reduce all the flooding in the Stella Marie area also. Apart from that, Panjshir was okay. There was no issue. जाल्यार सुमार 350 धोकादायक झाडां पणजेत असतात, तातूंतली 150 झाडां अजून कापपाची उरल्यात अशें विधान महापौरान सकाळी केलां थंय आसा. पणजे कलेक्टर ऑफिसा कडले झाड हुमटून पडलें, सकयल पार्क केल्ल्या स्कुटरींचेर पडिल्ल्यान तांचें लुकसाण जालां. So out of all those trees, around say 150 are left. Be cut. So that my teams are getting it done throughout. It's also now our JCB and our tree cutter is on the way. Now they got called. The vice president is there also. Yeah. One team has to be deployed there as per protocol. Now one team we have shifted and we have bring it here to help. Okay, so the JCB at then cut. JCB is coming and our this thing is coming also. And our other team is coming. मडगावात बरेच कडांनी पावसाक लागून लोकांची धांदल जाली. आक्यातल्या एका बिल्डिंगेच्या बेजमेंटात आणि लिफ्टीत उदक भरपाक लागले आणि लिफ्टीत भितर सेक्युरिटी गार्ड आडकून उरिल्लो. उजो पालोवपी दळान ताका भायर काडलो. आके पॉवर हाऊस ते रावणफोंड वचपी पुलाची राखणे म्हणत पावसाच्या नेटाक लागून कोसळपाक लागली. पूल येरादारी खातीर बंद केला. आकेच्या एका बिल्डिंगेच्या पोना उदक भरिल्ल्यान बिल्डिंगेत धाकटी भुरगीं आडकून उरली. उजो पालोवपी दळान तांकां भायर काडली. पेडण्या कासरवर्ण्या वड पडिल्ल्यान रस्तो आख्खो आडवलो. तशेंच रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या 4 चाकयेचें थोडेशें लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळ आनी थळाव्यांनी मेळून रस्तो क्लियर केलो. फोंड्या खडपाबानार एका घराचेर वड हुमटून पडलो. ओपा, कुर्टी, सावयवेऱ्या, ढवळे वाठारांत आनी झाडां पडिल्ल्याची म्हायती. कुडचडे बणसायच्या शेतकारांक कालच्यान पडिल्ल्या पावसात बरेच लुकसाण जालां. सुमार 1 लाख रुपया लुकसाण जाल्ल्याचो दावो शेतकारांनी केला. पैंगिणी महालवाड्यार रावपी शोभा पागीच्या घराचेर पणस पडिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालां. श्रमधाम येवजणे खाला घर बांदून दिवपाचे सभापती रमेश तवडकारान उतर दिलां. म्हापशांत रस्त्यांचेर बाजारात उदक. म्हापशागिरी वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक. म्हापशा धुळेरात वणत कोसळ्ळी. आयडीसीत सुरू आशिल्ल्या बांदकामाचे डेब्रीज पावसाच्या उदकाक लागून व्हांवन आयले. धुळेरांतल्या शेटयेवाड्यार 2 स्कुटरींचेर वणत कोसळ्ळी. जाल्यार मंगळारा पडिल्ल्या पावसाक लागून नाल्यांनी भरिल्लो गाळ काडपाचें काम म्हापशे नगरपालिकेन सुरू केलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ताळगाव ऑशेलान लोकांच्या घरांनी रातया चिकल. वेल्या वटेन दोंगर पोखरिल्ल्यान चिकल व्हांवन सकयल घरांनी. घराभोंवतणी 3-1 मीटर मातयेचो थर. प्रोजेक्टाचेर लोक चाळवालो. असले जातले म्हूण आदी शिटकावणी दिल्ली. पळोवणी करून गेल्ले कडेन आमदार जेनिफर थळावे एक्टिव्हिस्टांचे वाचले. पंचा कडेनूय पेटले. सेसिलान आमदार जेनिफरा आड कागाळ नोंद केल्या उपरांत जेनिफराची कावंटर कंप्लेन. कांय फामिली रातया हॉटेलांत शिफ्ट. ओशेल ताळगाव राती नेटान पडपी पावसाक लागून दोंगरावेली माती लोकांच्या घरांत पावली. राती आमदार जेनिफर मोन्सेरात पळोवणी करून गेल्ले कडेन आमदार जेनिफर आणि आपाच्या फुडाऱ्यां मदीं बाचाबाची. हो व्हिडिओ पळयात. आमदार जेनिफर म्हणटा विरोधकांचोच बोळ, थळाव्यांक तसो इश्यू ना. So they were just digging a pit. Now what happened? The rains came suddenly and the mud which was there rolled down the slope. Then as per what action is to be taken against them, that we will see. So you just come here and confuse everybody and create a problem. We have come here and when we go, we don't do recording, we don't call the press, we do our work quietly and we go. So my punch members are there, my sarpanch is there. I don't need advice from anybody. I don't need advice from a person who's never won an election. मजगती या प्रकरणा उपरांत प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो. किचनान इल्ले उदीक कसले कन्स्ट्रक्शन चालू जाल्यार टोटल 5. This one 1, 2, 3, 4 आणि 1 5. आमच्याक सपोर्ट कांयच ना. कितली लेवल असली सकयल कितले डीप असले आधी तुमचे? आमच्या माझे म्हाका कमी कमी 3-4 मीटर डीप सकयला. एटलीस्ट 3 मीटर तरी वयर उदक माती आयल्या. माती आयली. पळय वाटेर सगळी माती पळय देंवलेली तितली क्लियर केलेली आसा
आम्ही एक 3 ते 3.5 ट्रक पासून आमची माती क्लियर केलेली आसा जातले कितें उरलेले आसा तेवूय क्लियर करता. आता मेरेन जी माती क्लियर केला ती रस्त्यावयली माती क्लियर केला आणि आता घरा फाटल्यान जी माती आहा ते बेगीनच क्लियर करतले अशें ते म्हणटा. आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी कितें परमिशन घेतलेली आणि परमिशन जर घेवंक ना जाल्यार तेजेर इन्क्वायरी आणि तेजेर एक्शन जातली अशें आता मेरेन जेनिफर मोन्सेरात जी हांगासरली MLA तेंच्यांनी अशें म्हटलां. होर्णात ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करतना शॉक लागून सोंपिल्ल्या चंद्रू गांवकाराच्या फॅमिलीक 5 लाखाचो आदार करपाचें उतर मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां. तशेंच ताच्या भुरग्याचें शिक्षण आनी फॅमिलीक सांबाळपाची जबाबदारी घेवपा विशीं विश्वजीत उलयला. अपकिर्ता उपरांत आमदार मंत्र्यान चंद्रूचे फॅमिलीची वासपूस करूंक थंय गेलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन करंट लागून भायर पडिल्ल्या लायनमॅन चंद्रू गांवकाराच्या फॅमिलीक भेट दिली. लागता तो आदार आनी सहकार करपाचें खंय मंत्र्यान उतर दिलां. तशेंच करंट लागून जखमी जाल्लो लायन हेल्पर सर्वेश गांवकार डिस्चार्ज जाल्ल्याची म्हायती मेळटा. घडणुके विशीं चवकशी करपाक सुप्रिटेंडंट इंजिनियरा खाला कमिटी नेमल्या. मेन लायन बंद आसून लेगीत करंट कसो लागलो हे विशीं चवकशी चल्ल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 2018 ते 2024 मेरेन वीज खात्यांत सुमार 108 घडणुको घडल्यात. तातूंतल्यो 13 घडणुको फेटल जाल्यार 95 नॉन फेटल. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आनी स्वप्नील तारी. वाडटे आतंकी हल्ले पळयल्यार मॅरिटायम सेक्युरिटी अपग्रेडेशन म्हत्वाचें. आतंकवाद्यांनी स्वता ऑपरेशन सिंदुराचे पुरावे जगा मुखार हाडल्यात. देशांत शांतिकाय म्हत्वाची. उपराष्ट्रपती जगदीप धनगड उलयलो. ताच्या हातान मुरगांव MPAच्या 3 प्रकल्पाचें उक्तावण. 3 मेगावॅट सोलर पॉवर प्लांट, 2 क्रेनी आनी कोल कवर्ड डोम चालीक. उपराष्ट्रपती जगदीप धनगर गोंयांत तांचे हस्तुकी MPAच्या 3 प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. 3 मेगावॅट सोलर पॉवर प्लांट, 2 क्रेनी आनी कोल कवर डॅमाचें उक्तावण. वाडपी आतंकी हल्ले पळयल्यार मरीटायम सेक्युरिटी अपग्रेडेशन म्हत्वाचें तो उलयलो. One facet of Narendra Modi government is they dedicate, which means they complete fast. The Prime Minister's passion for development. Development is mission, and he believes in fast execution. And execution of a scale. Ladies and gentlemen, these 3 projects dedicated today are defining the changing profile of Bharat. India's maritime legacy, getting back to Indus Valley civilization, and reminds us of something very unique for which Goa at once can take pride. When I see this shield, impregnable shield, a shield that fills us with pride, those who embody the motto and live up to the motto, vindicate the motto 24/7, Vayam Raksham, we protect, safeguarding not only our shores but also national interests. Air Coast Guards, I know your life is not easy. कि विकसित भारत 2047 का विजन कंप्लीट करते हुए हमेशा के लिए माननीय मोदी जी ने एडवांस में अचीवमेंट में इनोवेशन टेक्नोलॉजी इसके बारे में सोचा है और वही एडवांसमेंट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हर तरह के वे में यूज़ की है. तो इससे आगे मार्मागोवा पोर्ट जब प्राइवेटाइजेशन करते हुए भी हमारे यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस कंसिडर करेगा. क्योंकि उपराष्ट्रपति यहाँ हैं तो माननीय मिनिस्टर जी को और बताएंगे और हमारे लोगों का ध्यान रखेंगे. यही मैं बात रखते हुए फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. गोयची कला राखूंक कला राखण मंचाचे कला अकादमीन सुपारी आंदोलन. वांगड्यांनी कला संस्कृती मंत्री गोविंदाक कला राखणेची सुपारी दिली. मात ताणें घेवंक ना. कलेच्या भवनांक गळटी. कला अकादमी उपरांत मडगांव, काणकोण रवींद्र भवनाकूय गळटी. कलेच्यो वस्तू सांबाळपाक जाय. कला राखण मांडाचो सरकाराक उलो. तियात्र दिसाच्या निमतान कला राखण मांडाचे कला अकादमीत सुपारी आंदोलन. गोयची कला राखून दवरूंक प्रत्येक कलाकाराक खंय सुपारी दितले. मांडाच्या वांगड्यांनी कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंदाक कला राखणेची सुपारी दिली. मात ताणें घेवंक ना. कलाकारच आहे ना तुम्ही दुसरी कोणी सगळ्यात वेळ ना तुम्ही सुपारी म्हणिल्ली म्हणटकर आमी कला राखण्याची सुपारी घेवन आयल्या तुमचे तुम्ही गरबा सोद ना
ताचे फाटोफाट कुर्तेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड आयलो. ताणें सुपारी घेतली. थंय त्या वाटेंतल्यान हांगा कला अकादमीचें थिएटर आशिल्लें ड्रामाचें तें फिल्म थिएटर केलें आनी ताका लागून कला अकादमी पाडला. आतां त्या वाटेंतल्यान रवींद्र भवन जें ड्रामा थिएटर आसा तें पायती ह्या ट्रिस्टाच्या नांवान चलता. तें थिएटर आसा तें फिल्म थिएटर करपाचें चलता. थंय बी तशीच परिस्थिती जातली की आमकां पडटा. आतां रवींद्र भवनाचो बिंका म्हाका बरा म्हणून सांगून परत ताजी जर पाळ घालतलो जाय जाल्यार ताजी जबाबदारी साश्टीच्या आमदाराचेरय बी येतली हें लक्षांत दवरात आनी त्या दृश्टींतल्यान तुमी आवाज करचो म्हणून मागतात आनी ताका लागून कला राखणेची ही सुपारी आमकां तुमची दितात आनी ही अशी बॉल्सांत घालून तुमी बरी वेवस्थीत प्रोग्रामाक बसचे अशी तुमचे लागीं मागता. मडगांव, काणकोण, रवींद्र भवनाकूय गळटी. कला वास्तू सांबाळपाची गरज कला राखण मंडळाचे वांगडी उलयले. राखणेची सुपारी ही सुपारी आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक, प्रेक्षकांक, कलाकार लोक आनी कला रसीक आसात तांकां सगळ्यांक आज दितात तियात्र दिसाच्या निमतान. गोंयची कला राखपाची जबाबदारी फक्त आमची कलाकारांचीच न्हय तर कलेचे रसीक जे आसात त्या रसिकांची ती जबाबदारी आनी ती सुपारी आमी सगळ्या लोकांक दितात. हांगा कला राखण सगळ्यांनी करची. कला अकादमीची परिस्थिती खबर आसा कितें जाली ती. त्या वाटच्यान रवींद्र भवनाची परिस्थिती कितें जाली ती खबर आसा आनी काल आमकां बातमी आयल्या की काणकोणचें रवींद्र भवन जें आसा तेंय बी गळपाक लागला ही परिस्थिती आसा. तेन्ना ही कला राखण जी आसा ती सगळी ही सुपारी आमी प्रेक्षकांक दितात. तांणी आमकां सगळ्यांनी पालव दिवचो आनी ही सुपारी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी दिवची. बरें, आता इतल्याचेरूच उलोवंक ना. आमी सुरवातेकूच सांगलेलें की फक्त कला अकादमी पुरते आमी मर्यादीत रावचे कला राखण मांड. तर गोंयभरांत जितलीं कला मंदिरां आसा तेंचीय राखण आमकां करची पडटली. आयज तुमकां न्यूज सगळ्यांक खबर आसा की वर्स जावना अजून 6 म्हयने जावना त्या कला मंदिरात म्हणजे रवींद्र भवनात काणकोणच्या गळपाक लागले. म्हाका एक प्रश्न पडटा, सरकार जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते इंजिनियरांक आनी आर्किटेक्टांक दिता काय कोणाक अशे वाट्यावयले हाडटा आनी धरून तांकां दिता? बांदता थंय आसा 1 वर्स जावचे पयलीं गळपाक लागले. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान प्रामुख्यान ते PWD मिनिस्टरूय आसा जावं GSIDC तेंचे कडेन आसतली. सो हे सगळे घेवन बसलेले ते आनी ते इंजिनियर नेमतात आनी ते इंजिनियर कितें करता हें आतां सगळें दिसपाक लागलां. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. काणकोणच्या रवींद्र भवनात गळटी ही सामकी दुर्दैवी गजाल. आमदार सभापती रमेश तवडकर उलयलो. बिल्डींग 5-6 वर्सां आदीं बांदून जाल्ली, मात असलो प्रकार केन्नाच जावंक ना. तवडकर सांगता ते वटेन मडगांव रवींद्र भवनाकूय गळटी. 25 मे मेरेन रवींद्र भवन बंद. तियात्र आनी बाकीच्यो कार्यावळी रद्द. काम सुरू केल्ले, पावसान बंद वळयले. फाटल्या वर्सा ऑगस्टाच्या 27 तारखेक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाचे छप्पर अंदूच्या प्रिमान्सून पावसातूच गळपाक लागले. लायब्ररीत, सभाघरात उदक भरिल्ल्यान तियात्राचो प्रयोग रद्द करचो पडिल्लो. रवींद्र भवनात गळटी लागून उदक भरप म्हळ्यार सामकी दुर्दैवी घडणूक. थळावो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर उलयलो. कालचे रवींद्र भवनाचो इन्सिडेंट जालो. म्हणजे काल पावस भरपूर पडलो. एक भुशणाव अशी तरी इमारत आसा आनी त्या इमारतीक गळती येवप, उदक भरप जे आसा न्ही, ही दुर्दैवी घटना. फाटल्या अनेक वर्सां म्हणजे कन्स्ट्रक्शन चालू आसतना सुद्दां आसा न्ही, म्हणजे जवळ जवळ 7-8 वर्सां लागली की शेवटच्या टप्प्यात तर म्हाका दिसता ते स्ट्रक्चर पूर्ण कंप्लीट जातलें, म्हणजे 5-6 वर्सां पयलीं. पण अशें गजाल म्हणजे तातूंतल्यान उदक येता, लिकेज जाता किंवा इतलें मोठे प्रमाणात उदक पडटा हें आज पर्यंत आमी केन्नाच पळोवंक नाशिल्लें. दुसरे वटेन मडगांवच्या रवींद्र भवनाक गळटी लागिल्ल्यान 25 मे मेरेन रवींद्र भवन बंद. काम सुरू आशिल्लें, अनपेक्षीत पावस पडिल्ल्यान बंद करचें पडलें. अध्यक्ष राजेंद्र तालक उलयलो. तियात्र आनी हेर कार्यावळी रद्द केल्यात. दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड रेन, कळ्ळें, अनटायमली एकदम पावस आयलो आनी आयलो आमी कितें धरिल्लें बारीक झिडझिड चलो वतलो. वयर काम चालू आशिल्लें आमचें, आमकां भितर बंद करपाक गरजूच नाशिल्ली. इट इज जस्ट आमी वयर रुफींग करता सगळें फूल ताजें. कित्याक पोरूय आमचें जाल्ले प्रॉब्लेम. 30 तारखेक काम कंप्लीट करपा आशिल्लो तो सगळें टोटल. आतां पळय काल इतलो पावस एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लो. सो आमकां डिसिजन आतां घेवचें पडलें. फाल्यां तियात्र सुरू जाता, पिक्चर बी बंद करचें. फाल्यां कितेंय जर जालें पावसान उदक भितर येता खंयच्यान येता तें कळना. इट एंटर्स फ्रॉम इनसायड आनी भायर सरता दुसऱ्या सायडींतल्यान. भितर लोक आसतलो, आर्टिस्ट आसतले. सो वी आर कन्सर्न अबाउट पब्लीक, वी आर कन्सर्न अबाउट आर्टिस्ट. आमकां मेसेज येयले ग्रुपार, रवींद्र भवन ग्रुप आहा ते ग्रुपार मेसेज येयले आमकां 23rd, 24th शो आसले. 25th अकस्मात मेसेज येयले म्हूण हांव हॉलाक वयलो चोवपाक.
पयला तो चेअरमॅन म्हणपाक लागलो वयर उदो मातशें पोंवता मेन ऑडिटोरियमां उदो पोंवता तेका लागून आमी टील 25 पासून शो बंद करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान जाहीर केल्ली नवी अर्थीक मजत स्कीम संजीवनीच्या उसकारांक मानवली ना. शेतकारांक विश्वासान घेनासतना अधिसुचोवणी काडल्या. आदले स्किमी प्रमाण सगळ्या उसकारांक खंय ताचे जमनी प्रमाण अर्थीक मजत येवंक जाय. संजीवनी परत सुरू जातलो काय ना तेवूय खंय सरकारान आदी स्पश्ट करचे. आयज जे शुगरकेन जे फार्मर्स आहा तेंची म्हत्वाची एक बैठक जाली आनी ह्या बैठकीन तांच्यांनी जो फाटल्या फावटी ह्या शुगरकेन फॅक्टरीज आतां कितलींशींच वर्सां बंद आसा पण सरकारान सांगलेलें तांकां की तुमी ऊस लाया किंवा आनी कितें लाया पण तुमची जमीन पडीक दवरूं नाका आनी जे तुमकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय ते गेली 5 वर्सां लेगीत सरकारान तांकां दिल्लें आसा आनी आतां सरकारान तांकां नवें नोटिफिकेशन काडलां. आमकां जी गव्हर्मेंटान स्कीम दिल्ली कारखानो बंद जाल्या उपरांत आमकां 5 वर्सांची स्कीम आमकां कॉम्पेन्सेशन राबयलें तें ह्या वर्सा बंद जाता. पूण त्या प्रमाणे फुडें कितें करचें म्हणून फाटीं मिटींग घेतलेली त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान आमकां सजेशन दिल्लें आमकां ही स्कीम फुडें चालू करची किंवा कारखानो चालू करचो अशें म्हणून हें केलें. पण तेजें आमकां काय अजून मेळना आनी पयर तेन्ना आमी रोखडेंच सांगलें आमकां कितें नोटिफिकेशन बेगीन मेळूंक जाय आनी त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे तेणी आमकां धाडलेलें आहा. तें म्हणटा कितें ऊस मारा आनी तुमी कारखाने हातूंत घाला आनी जितली टनेज जातली तितलोच पयसो मेळटलो. मग त्या प्रमाणे आमी आयज डिस्कशन सगळ्या मेंबरांनी मांडलें तेन्ना आमकां हें मान्य ना. जर सरकार 26-27 दोन वर्सां एसिस्टंट स्कीम ही वाडयता म्हणजे ती सरकार हें दिता तें वाडयता कंपेन्सेशन दिता तें जाल्यार आमकां ऊसाचें कंडिशन आज घालपाक हें आज लावपाक शक्य ना. तेन्ना आज ऊस मे म्हयन्यान जर नोटिफिकेशन काडटा आतां आमकां तो ऊस लावन तो फॅक्टरी घालपाक मेळना. तेन्ना हें एसिस्टंट आमकां दिता तें फाटली स्कीम जी चालू आसली तशीच ती 26-27 दोन वर्सां ही चालू दवरची आनी जर फॅक्टरी चालू करपाची जाल्यार आमकां तें नोटिफिकेशन दिवचें आनी ऊस लावपाक फुडें शेतकारांक एक हें दिवचें की आदार दिवचो ही आमी घेतले म्हणून एक आमकां आश्वासन दिवचें आनी एक एश्युरन्स की ऊस फॅक्टरी संजीवनी घेतली ह्या हेजेर आमी ऊस लायतले. सो सरकारान म्हाका दिसता कितें तरी निर्णय घेवन उसकारांक सांगपाची गरज नाल्यार हे उसकार अशेंच तात्कळत उरतले आनी हो सदांच हो प्रश्न उपासत रावतलो. कारण ऊस लावपाचो काय ऊस लावपाचो ना फॅक्टरी चालू जातली काय फॅक्टरी चालू जावची ना हेजेरूच तेंची म्हत्वाची बैठक जावन तेंच्यांनी सीएमा कडेन नवें नोटिफिकेशन रोखडेंच जारी करचें अशी मागणी केल्ली आसा. स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरी 23 मेक जुवारीच्या ट्विन टावराची बुन्याद घालता. जुवारी पुलाचे टुरिस्ट अट्रॅक्शन ट्विन टावर हो 270 कोटीचो म्हत्वाचो प्रकल्प. टावर 125 मीटर उंचाचो आसतलो अशी माहिती मेळटा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.